जेरमायस प्रवादेच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, हांवें अशी आज्ञा केल्ली, म्हज्या उतराक पाळो दियात आनी हांव तुमचो देव जातलो, तुमी म्हजी परजा. हांवें तुमकां वाट दाखयल्या ती नीट दवरात आनी तुमकां सूख मेळटलें. पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक चीत दिवंक ना. आपलीच वाट काळजाचे बुद्धी प्रमाणे ती चोली. आपले तोंड म्हाका दाखोवंक ना. म्हाका तांणी पाट केली. तुमचे पुर्वज इजिप्तांतले भायर सरले त्या दिसा थावन ते आयज पर्यंत दिसान दीस पुरो जाले म्हणून आसतना हांवें तुमचेशी सगळे म्हजे सेवका प्रवाद्यांक धाडले. पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक चीत दिवंक ना. आपली मान तण केली आनी आपल्या पुर्वजा परस ती पाश्ट जाली. हें सगळें सांग तांकां, पूण तुका ती चीत दिवची नात. तांकां उलो मारशी जाल्यार तुका जाप दिवची नात. देखून तांकां अशें सांग, ही परजा सर्वेस्परा आपल्या देवाच्या उतराक चीत दिना आनी ताची शिटकावणी मानून घेना. विस्वाशीपण म्हणल्यार नाच. हें उतर लेगून ताच्या तोंडांतलें सोरून गेलें. सर्वेस्पराचें उतर, देवाचे बोट उपकार. देवाच्या उतराक आमचो सपाप जातलो. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिन वासुया. तो थीर कडप आमचो तारोक, ताका दिन वासुया. सपाप, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सोरपोट पड्या ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरसां, चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. सपाप, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. मेरीबाक आनी ओरोण्यांत मासाक केल्लें तशें तुमची काळजां फातरा वरी दारून करूं नाकात. सपाप, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. तुमच्या पुर्वजांनी तेदना म्हज्यो कोडण्यो देखल्यो, तरी गोरवी मोनान सगळीं म्हजेर कोलपून गेली. सपाप, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पोर, सगळ्या काळजान तावन म्हजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगळोच बोलो आनी काकलूतसार. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू एक देंवचार काडटालो आनी देंवचारान त्या मनशाक मोनो केलो. पूण देंवचार काडिना फुडें तो मोनो उलोवंक लागलो आनी सगळो लोक अजाप जालो. तरी आसतना त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, बेल्झेबूल देंवचाराच्या प्रधाना उदेशी हो मनीस देंवचार काडटा. हेर कोण कोण ताची परिक्षा करूंक स्वर्गावेली एक खुणा ताचे कडेन मागताली. तांची चिंतना ओळखून जेजू अशें तांकां म्हणलें, खंयचेय एका राज्या भितर नागरिकांचे पंगड एकामेकाचेर उपरासून झूज करूंक लागले जाल्यार तें राज पाड जातलें आनी घोरा घर मोडोन पडटलें. म्हणटच सैतानाच्या राज्यांतूय एकामेकाचेर झुजतले पंगड आसात तर तांचें राज कशें म्हूण उबें दवरतलें. कित्याक बेल्झेबूलाचे पदवेन हांव देंवचार काडटा म्हूण तुमी म्हणटात. हांव बेल्झेबूलाचे पदवेन देंवचार काडटां जाल्यार तुमचीं भुरगीं कोणाचे पदवेन काडटात तर? म्हणटच तींच तुमची नीत करतलीं. पूण हांव देवाचे पदवेन देंवचार काडटां जाल्यार देवाचें राज तुमचे तांय खरेंच पावलें अशें जालें. कोण एक बलिश्ट मनीस आपले सगळीं हात्यारां घेवन आपलें घर राखीत जाल्यार
ताचे कोडे आसात तितलेंय कांयच भिरांत ना. पूण ताचेकूय बलिश्ट दुसरो एकलो येवन ताका हारोयत तेन्ना ज्या हात्याराचेर तो पातयेतालो ती सगळीं हो अदीक बलिश्ट मनीस कान घेतलो आनी ताचो माल वांटतलो. म्हजे बागा ना ती म्हजेर आड आसात आनी म्हजे बरोबर पूण जायनात ती शिंपडायतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ जाणें दोळो रुचला ताकाच दिश्ट ना. नियाळाक आदार. कांय बरी सोबीत सुंदर आनी तरेतरेच्या वस्तूंचो सांगात दिवन देवान आमकां रचल्यांत. आमचे जिणेंत ताणें कांय शिमो गायल्यात आनी एक शीम म्हणल्यार आडवारलोल्या रुखाचें फळ. हे फळा वरवीं पातोक भितर सरलें. देवाच्यो आज्ञा आमी मोडूंक लागलीं. ताची नीत मार्गा वयली उपदेश आमी कुशीन सरत रावलीं आनी हे परी आमचोच नास आमी करूंक घेतलो. आमीच आपणायलोलो दुखां कोश्टां आनी आतां रडटा. देवाक आमचें दूख दिसना काय वो आमचें रडणें आयकोंक येना काय म्हूण आमी शिंटाव. पिराचीत काळांत वो देवाचे कुरपेच्या काळांत आमी आसाव. आतां तरी देवाच्यो आज्ञा मानून ताची नीत मार्गार चलूंक प्रयत्न करुया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी देवाच्यो आज्ञा पाळून आमच्यो खोट्यो करुण्यो पयसावूंक वावुरया.